6 वर्सां पयलीं मातृभाशेच्या मुद्द्याचेर आमी संघांतल्यान भायर सरिल्ले. आमी संघांतल्यान भायर सरले आनी भारत माता की जयची स्थापना केली. पण आमी विचारधारा सोडूना, आमी आचार विभाग सोडूना, आमी भगवा ध्वज सोडूना, आमी खंयच्याच प्रकारची प्रार्थना सोडूना. त्यामुळे आमी एज गूड अज संघ स्वयंसेवकूच आसात. ताज्या खातीर कोणाक रिकॉग्नायज करपाक जाय हाजी आमकां अपेक्षा ना, कित्याक निरपेक्ष भावनेन आमी काम करतात. भारत माता की जय साहेब, आता हे अखेर पर्यंत भारत माता की जय तुम्ही असतले का केन्ना तरी परत खबर ना, परत RSS नकळो आमी आमी नाइलाजान भारत माता की जय, भारत माता की जय हें नांव आमकां वंद्य आसा, वंदनीय आसा. पण आमकां तें नांव दवरचें पडलें. आमची प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमी, आमचे दक्ष आराम आत्म्या त्यो अर्धवृत्त वामळ म्हणजे आचार विभाग तो आमचो, भगवा ध्वज आमचो राष्ट्रध्वज अशें आमी हें करतात ताचो तें आमचें समान आसा. आनी संघाचे डॉक्टर हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस हे आमचे आदर्श आसा. संघान आमचे जे सिनियर प्रचारक जावन गेले तांचीच उदाहरणां आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगता. त्यामुळे संघाच्या कामांत आमची सक्रियता अदीक आसा. आमच्यो आतां 70 शाखा आसा गोंयांत. मूळ RSSाच्यो जितल्यो आशिल्ल्यो फुटच्या पयलीं तितल्यो आसा. आनी एक बरो केडर आनी वयल्यान आनीक काही डायमेन्शनां ताका जमा जाल्या. म्हणजे धर्माच्या बाकीच्या गजालींनी आमी जे लक्ष घालिनाशिल्ले पळय, इंडिपेंडंटली घालताले, हांव केन्नाय लक्ष घालतालो, आनी कोण घालतालो. पण आतां आमी सगळे जाण मेळून काही गजालींनी लक्ष घालता. स्वयंसेवक अशें न्हय, ते एक 8-10 कार्यकर्ते आसतले गोंयभर, म्हणजे केडर कार्यकर्ते. शाखा रेग्युलर लागतात, शाखा रेग्युलर लागतात. त्याशिवाय साप्ताहिक मिलनां लागतात, वेगवेगळे कार्यक्रम जातात.